नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबरो. राज्य निवडणूक आयोगाली अधिसूचना जारी. सकाळी व्यायामा वयतल्याक सावधानतेचो इशारो. बायलेक गुळी मारिलो खतरनाकपती बंधन. रस्तो केलना म्हण उळवी ग्रामपंचायत मतदानाचेर बहिष्काराचो निर्णय. होन्नावरात जाले 3 काराचे ॲक्सिडेंट. आता पळया सविस्तर खबर. राज्य निवडणूक आयोगाली अधिसूचना जारी. ग्रामपंचायतीची निवडणूक आचारसंहिता लागू झाला. आचारसंहितेच्या अधिसूचनाप्रमाणे या काळात सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वैयक्तिक कसलो कार्यक्रम करूक हरकत ना अशें तेमी कळयला. जाल्यार कोविडाचे सरकाराले नियम पाळू जाय. असले कार्यक्रमात राजकीय व्यक्तीनं भाग घेवन कसली घोषणा किंवा मतदारांक आश्वासन दिवूं जायना. तशेंच निवडणुकेक उमेदवाराक 3 पेक्षा जास्त पर उरल्यार बी उमेदवारी अर्ज भरूं शकता, पण शौचालय आसा म्हण प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जेक जोडचे गरजेचे आसा अशें म्हटलां. काही दिवसां पयले अंतर्जाल माध्यमाचेर प्रसार जाल्ले की 2 पेक्षा जास्त पर उरल्यार आनी शिक्षण नाशिल्ले उमेदवार उरल्यार निवडणूक लढू मेळना म्हण प्रसार जाल्ले. ती बातमी खोटी अशें निवडणूक आयोगान कळयलां. सकाळी व्यायामा वयतल्याक सावधानतेचो इशारो. सकाळ उठून व्यायाम करून आपणाल आरोग्याचे नियंत्रण दवरचे खातीर खूप जाण सकाळी सांजेर भायर सरतात. असते वेळार खूप वेळा रस्त्यार वयचे वाहन सवार तेमकां रस्तो किंवा कोणाल्या नांवाचो ठिकाणो विचारलो अशकन ना तर फुडें चोर आसात हांगावेल भांगर कांडी कागदात बांदून दिता अशें सांगून फसयले खूप प्रकरणां हेच पयलीं कारवारात घडलात. गेल्ले 2 दिवसां पयले ननगद्दा भागात संशयास्पद 2 व्यक्ती रात्रीन फिरतना संशय येवन समाजसेवक राहुल नायक हेमी तेमचे कडेन चौकशी करतना ते दोघी पळून गेल्ले उदाहरण ताजें आसतना कारवारात आनीक एक टोळी फिरता अशें कळून येयलां. सकाळी व्यायामाक चलन वयतल्या व्यक्तीक स्कुटराचेर येवन 2 व्यक्ती तुमकां दिंबी दुखतात, कंबर दुखता, फाटींतल्यान चड येता अशे अनेक प्रश्न विचारन आमचे कडेन आयुर्वेदीक औषध आसा, तुमी मोबायल नंबर दिया, आमी तुमगेल्या घर येवन औषध तयार करून आमी मॉलिश करतात अशें सांगून तांकां फसवचे व्यक्ती कारवारात येवं शकतात अशें कारवारच्या सुजाण नागरिकान अंदाज व्यक्त केला आनी अशा भामट्याक नंबर दिवं नाकात, तेंचे पासून सावध राहा असो इशारो दिला. बायलेक गुळी घालिलो खतरनाकपती बंधन. बायलेचे संशयकन तीक रानात घेवन वचून बायलेक गुळी मारिल्या तिगेल घोवाक कदरा ठाणा पोलिसांन बंधन केले. गोयल ग्रामचो रमेश देसाई हो बंदीत आरोपी हेमगेल बायल रसिका एका गंभीर मार जावन सरकारी हॉस्पिटलात उपचार घेतली आसा. घो बायला भितर सदां झगडे जाते रावताले. हजेन घोवान बायलेक डिसेंबर 4 तारखेक रानात घेवन गेलो आनी रानातल्या प्राण्याक मारच्या बंदुकेन बायलेचेर गुळी घायलो. गुळी बायलेल्या हाती लागून गंभीर मार जाल्ले नंतर बायलेक सरकारी हॉस्पिटलात दाखल केलो आनी रानात लाकूड हाडूंक गेले तेन्ना दुसऱ्या मनशान रानातल्या जनावरांक मारील गुळी मागेल बायलेक लागून बायल जखमी जाली म्हण कदरा पुलीस ठाण्यात कंप्लेंट केलो. पुलिसान संशय व्यक्त केले नंतर जखम जाल्ल्या रसिकाक विचारणा केली तेन्ना बायलेन जाल्ली घटना पुराय सांगली. आता रसिकल घो रमेश देसाई हेमकां न्यायालयात हजर केला. रास्त कन दिला म्हण जोडा तालुक्याच्या उळवी ग्रामपंचायती भितर नेतूर हेबूळ ग्रामस्थान मतदान बहिष्कार करचो निर्धार केला आणि शिवपूर ग्रामस्थान बीन हेजे बद्दल चर्चा केला. 2015 जाल्ल्या ग्रामपंचायती निवडणुकीत ग्रामस्थान चुनावणा बहिष्कार केले. नंतर तेमकां रस्तकन दिता म्हण भरोसो दिले. रस्तेकरच्याक पैसे मंजूर बी जाल्ले. जालान रस्त्याचे काम आजपर्यंत सुरू जालें ना. उळवीच्यान शिवपुराक 11 किलोमीटर रस्तो निर्माण करूक 2015 12 कोटी रुपये मंजूर जाल्ले. टेंडर जावन कामाक सुरवात बी जाली. नंतर 2.5 किलोमीटर कॉन्क्रीट रस्तो करून थोडे कडेन डांबर बी घायलो. जालान हो भाग काळे वाघाच्या संरक्षण हद्दीत येईल निमित्ती वन अधिकाऱ्यान हो रस्तो करूक मान्यता दिली ना. तेजेन ग्रामस्थांक प्रयाण करच्याक त्रास जाती आसा. एक तर कच्च्या रस्त्यार गाडी येनात. आज कसले आरोग्य समस्या येयल्यान रोगीक चादरात गुटलून घेवन हॉस्पिटला वरची पाळी येयला. शाळा अंगणवाडी वयच्याक बीन त्रासाचे काम जावंक पडला. हजेन ग्रामस्थांक कंठाण घेवन ह्या वेळार मतदान बहिष्कार करचो निर्धार केला. आज होन्नावरात
झाले 3 काराचे ॲक्सिडेंट. होन्नावर तालुक्याच्या मंकी एळीमक्की गावात आज दनपारा 3 कार ॲक्सिडेंटात जखमी झाले. राष्ट्रीय महामार्ग 66 चतुर्पथ म्हणल्यार 4 पदरी मार्गाची रस्त्याची कामगिरी चालू असताना काही जाग्यार वेग नियंत्रण मर्यादा दवरली आसा. फुडें वयची गाडी वेग मर्यादा खातीर हळू वयताना फाटली कार ताका मारली. तेजी फाटली गाडी मदले गाडयेक मारली. हेतून 3 गाडयेची मोडतोड जाली. 2 कारीची खूप प्रमाणात नुकसान जाला. देवादयेन कोणाक काय प्राणहानी जाली ना. मंकी PSI जाग्यार येवन पंचनाम करून प्रकरण दाखल केला. इतल्यात कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करचे विसर नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.